फुडाकार म्हणल्यार हांवें फुडाकार एक्चुली घेवंक ना, कित्याक देवळान सायकल फुडाकार आसा हांवें कडेन म्हाका आनंदान कॉल केलो आनी सांगलो अशें अशें प्रोग्राम आसा आपूण एक करता. हांवें म्हणटा तुजें तें ना रे सुद्दां कित्याक देवाचें नांव तूं सरपंच जावन तुजें नांव घाल आनी ऑर्गनायज सगळें तेणें तें आनंदान केलां. आमकां एक आपयलें म्हणून आमी येयल्या. तसोच हो बरो इनिशिएटीव तेणें घेतला. आतां आमीच घेतला म्हणपाचो, तशेंच आमचे हांवेंच घेतला म्हणपाचो आनी आमच्या आख्ख्या गांवांत कित्याक सरपंच नात्यान आमचे सगळे गोश्टी आमचे येयले, आमचेच भाव सगळे भयणी सगळे आमचे. आनी हें कित्याक हो आरोग्याच्या बाबतींत जाता कित्याक धन दौलत हे कांय ना, पयलीं तुजें हेल्थ बरें जाय. हेल्थ बरें फुडली सगळी शाणपणां. तुजो तूं जीव तुजो बरो ना जाल्यार तूं कांयच करूं शकना. व्हडल्या कोट्यांनी लाखांनी तुज्या आसून गाडयो घोडे कांय ना, पयलीं तुजो हेल्थ मेंटेन जावलो. तसोच आमच्या जाणट्यांचो हांव मागता सगळ्यां कडेन ते भुरगे आतां कामाक वयता, भुरगे खंय इस्कॉलाक वयता, आतां भुरगे जे धाकटे पळय आसा तेंच्यांनी आवय बापायन तांकां मोबायल हो दिवप ना, कित्याक खूब वायट परिणाम जाता. आतां आमकां ते पयलीं अशें करचें पडटा मोबायल. भुरगीं तिसरेक चवथेक घातली मोबायला शिवाय तेंचें जेवणूय जायना. तेय मातशी काळजी घेवची. आनी हांव मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान हो बरो एक इनिशिएटीव आमी सगळ्यांनी घेतलेलो आसा. त्या कारणान एक गार्बेजीचो जो प्रश्न आसा तो गांवांनी वचत वचत हायवेचेर जाता आनी तेच फाटींत आमी नाचत आसता गार्बेजी फाटल्यान. मागता तुमच्या घरा घरांनी गार्बेज कलेक्ट करता आसा. प्रत्येक गांवांनी डोर स्टेप येता तेन्ना हांगा थंय उडोवचो न्हू. तुमचो कन्सर्न पंच आहा ताका कॉन्टेक्ट करता. आमचे मेर्शेचें हांव सगळे भायलेय सांगता. तसोच कोणूय तुमचो आसता पंचायतीन कॉन्टेक्ट बाबा अशें अशें आहा, कितें प्रॉब्लम आहा तो येवन पंचाक मेळचे, सरपंचाक मेळचे आनी कसो प्रश्न आहा तो सुटावो कर. कित्याक हे वायट नाका जाल्लें खंय हांगा उडयता चिकनाचें हे सगळें आतां ह्या दिसांनी कोणता स्ट्रिक्शन जावपाचें आसा. आमी कॅमेराय लायल्ले आसा कितें फायन हे करतलो, कित्याक आमच्याच मनशाक मागीर फायन मारतलो म्हणून 500,000. कित्याक आतांची जोडीन आपलें घरूच उरलं ना आनी एक कोण तर मारता फायन मारले 5,000 मारले जाल्यार ती म्हाका खंयची भरतली. त्या खातीर आमी फाटीं फुडें जाता. पूण आमी आतां हे केलें स्ट्रिक्ट एक्शन जाल्या शिवाय हे जावचें ना. आनी हांव मागता हे आतां आमचे आरोग्या बद्दल आमचे आयुर्वेदीक हें उरलां तशें आमचो विद्यालयात आमचो दिनेश म्हाजो फ्रेंड तेणेंय हांगा इनिशिएटीव घेतल्या. ते सगळ्यांनी हेचो लाभ घेवचो आनी तुमी सगळीं तुमचो टायम काडून हांगा येयल्या बद्दल हांव सगळ्यांक तुमचें देव बरें करूं. विराट परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरू साईनाथ महाराज की जय. तारामाची आई म्हणजे साईबाबाचे हांगा हें केल्ल्या ज्या बाबान म्हणला ज्या प्रमाणे सगळ्यांची सेवा कर, त्या प्रमाणे स्वच्छता ही सगळ्यांत आहा आनी हेल्थ आरोग्य हे धनसंपदा. त्या प्रमाणे प्रत्येकान आपल्या आरोग्याची काळजी घेवंक जाय. आनी आमच्या गांवचो सरपंच सुशांत विश्वास गोयेकर म्हाका याद जाता विवेकानंद समाज शिक्षण 94 आमी हे केल्लें आनी तेन्ना तो आमचो सदस्य आसलो आनी 14 वर्सां जातलो. आनी तेन्ना तेणें काम केलें आनी तीच ताका आयज ही चालना मेळ्ळी आनी ताका काम करपाक एकता ममता आनी समता प्रस्थापीत करून तेणें काम केल्लें आहा. आनी आयज तेच्या हितूच्यान सातेरी प्रांगणान तेचो कार्यक्रम जाल्लो आमकां आनी तेच्या नंतर तेणें खूब काम केल्लें आहा. आनी अशेंच ताका ह्या सरपंच पदाक तेणें बरें काम करून सगळ्या लोकांचे ग्रामीण जे समस्या आहा ते मानलेले आहा ते प्रमाणे जावचे. हे माझे 2 शब्द तुमकां हांवें मना वचून म्हणलेले आहा. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.